दंडेचो नातू तो म्हाका जास्त खबर ना. हा संक काय 4:30 अशें कितें तरी येतालो. आवय बापूय तेचो फाटल्यान वयतालो हा हा येतालो आनी हो आपलो फाल्यां कॉलेजीक वचोंक म्हणून तेणी कितें केलें टू व्हिलरीन वयतालो आनी ती फाटल्यान इतकें हेका आपटल्या बरोबर फुडें कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना. बरो भुरगो बरो आसलो, हा 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 बरो गुणाचो, म्हणजे दोनूय घरा कुटुंब सांबाळी सारको. होय तेका आजो आजी आहा, परत तेंची हा, आत्या, हा. सगळी फॅमिली आहा. ओके कितलें आहा तें म्हाका तो भुरगो एकटो आनी तिची एक भयण आसा. एकलोच तो घरात. हय एकटो. आनी असो तेची आवय कश्ट करून त्या भुरग्याक वाडयल्लो. अच्छा हय अच्छा हालींच घर बांदलें तेणी. हा 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 इतकेंच तेचे म्हणजे खूप कश्ट केले. खूब आसलो हा, म्हणजे कितें जालें हेका फुडें वचोंक जाय म्हणून तो टू व्हिलर घेवन येयलो. हा हा आनी तेचो मामा, म्हाजी ती भाची, ते सगळी फॅमिली फाटल्यान येयली. हा ओके. तेंकाच तो गावलो हांगा. अरे रे ते रे. भाच्यान कितें केलें कोण पडलो म्हणून गाडी थारयल्या बरोबर आमचो बाबू मुगो म्हटलं. अरे हा सोया था उतना पता नहीं, कोई बोला कि 4-4:30 बजे के आसपास में हुआ था। मैं रात में 7-7:30 बजे गया, उधर पुलिस था तब। अच्छा वो लड़का उस जगह पे गया था क्या, उसको लेके गए थे तभी? मैं उसको देखा नहीं कब हाँ, हाँ। मैं उसको देखा है गाड़ी, मैं एक्चुअली 7:30 बजे देखा था उधर गया तब। हाँ गाड़ी था उधर। गाड़ी था उधर, अच्छा अच्छा लड़का नहीं था। लड़का नहीं। हाँ मैं भी उसको लेके गया रहेगा। ओके आप इधर रहते हो बाजू साइड में? मैं इधर ही रहता है। अच्छा अच्छा कुछ नहीं, मेरे को कोई कुछ ऐसा नहीं बोला, मतलब मेरे को बाद में कोई बाद में बताया हाँ। कि 4 के 4:30 बजे के आसपास में कोई लड़ा है।